सवायक ते हांव नाल्ल सोदपाक गेल्ले न्ही पळय जाल्यार तो असो हॉटेलान आशिल्लो हांव तो डेलिव्हर म्हणून काडपाक गेल्ले गाडी जाल्यार ताका श्वास आसा म्हणून हांवें पात्रांवाक सांगलें. सद्या परिस्थिती अशी जाल्या हे जंगलां सगळीं कापून बिल्डिंग लावपाक लागल्या वाघ जर अशें सिटीन येवपाक लागले जाल्यार आमी रावपाचें खंय 3:30 वरां दोनाक बोवाळ जाल्लो त्या स्कॉटान तेणें कितें जाता ती तांकां ते गुंगी बी दिवपाचे हार मारता ती हांगा दवरपाक जाय तांकां ती बोंड दवरलेली आहा मागीर तो वाघ जर चाळवलो असलो जाल्यार 4-5 लोकांक उडयले जाल्यार कोण जबाबदार आसता का? 1:30 ते 2 सुमार इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आमी इमिजिएटली आमची रेस्क्यू टीम आमी तयार केली बोंडलाच्यान स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशनची टीम हाडली प्लस पणजेच्यान रेस्क्यू ऑपरेशनाची टीम हाडली ते केम विथ द डाटर आनी आतां 4:33 जागा डार्ट आसा पूण लोकां कडेन एक म्हाजें अपील आसा की जे आमी दोंगरा वाटेन क्लियरींग करून घरां बिरां बांदता न्ही ती बांदची न्ही त्या खातीर हे सगळे पॅन्थर आनी गांवांत येवपाक लागता आनी हो तर सारको ऑलमोस्ट सिटीन येयल्लो न्ही म्हणजे लोकांनी कॉशन घेवचें ताका आमी बोंडला जातले एग्जामीन एंड देन दे वील डिसायड हे सगळे ऑपरेशन आमचे प्रिन्सिपल चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जे सक्सेना सर आसा तांच्या निरीक्षणाक जाता.